Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Preliminary meeting आसा आमची. The site which is in possession of the government, basically a government land is identified for this project. आता हातून भितर खूबशे एनक्रोचर्स आसतले, बारीक बारीक एनक्रोचर्स आसतले, गांववाले आसतले, विलेजर्स आसतले. ही जी लँड आसा ती थोडीशी हिली एरिया आसा. आमकां इतकें सांगपाक जाय, ह्या हिली एरियेच्या हाका आमी म्हणजे IIT वाले किंवा ह्या प्रोजेक्टान भितर खंयच डिमॉलिश केली वचची ना, झाडांय मारली वचची ना. जी अवेलेबल प्लेन सरफेस आसा आमी लो लायंग एरियाकय टच करचे ना. IITच्या खातीर जे हांगा एनवायरमेंट जाय तो व्हेरी कंडिसीव एनवायरमेंट वीच इज अवेलेबल रायट हियर. सो आमचें इतकेंच मत आसा की IIT सारको प्रोजेक्ट सांगे सारक्या भागान घेवप, ज्या जाग्यार अजून पर्यंत डेव्हलपमेंट जालो ना. आमकां हांगा लोकांक एम्प्लॉयमेंट दिवपाक जाय, आमकां हांगा बाजारपेठ जावपाक जाय, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपा सारकें एक मोठो ग्रीन प्रोजेक्ट आसा, एज्युकेशनल प्रोजेक्ट आसा, वीच वील फॅच लॉट ऑफ बेनिफीट इन द टायम्स टू कम. आमी सगळ्या लोकांक, सांगेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या सगळ्या लोकांक आमी एकठांय हाडटले, तांचे कडेन उलयतले की कशा प्रमाणान आमी IIT ऑफिशियल्स आसा तांचे कडेन डायलॉग करपाक जाय, तांकां कसले नेचराची जागा जाय. IIT हॅड कम इनिशियली ते 15 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जाय म्हणटाले. वी हॅव ब्रॉट इट डावन सादारण 7.5 लाख, आनी ह्या 7.5 लाखां भितर जे कितें हिली एरिया आसा ताका टच करपाचें ना, किंवा लो लायंग एरिया आसा ते आमी खंयच बुलडोज करचे ना किंवा तातूंत फिलिंग करचें ना. म्हणजे एक गोश्ट क्लियर आसा की खंयची एक ग्रेडियंट आसा त्या ग्रेडियंटाक कटिंग करून ती लेवल हाडपाचो प्रयत्न जावचो ना. हांगा जी जागा प्लेन आसा त्या जागेचेर कंस्ट्रक्शन जातलें. बाकीची एरिया आसा ती आमी कशें बेस्ट रिक्रिएशन पर्पज किंवा बाकीचे जे प्रोजेक्ट्स आसात जे एनवायरमेंटाचें डिस्ट्रक्शन नासतना कशें करपाक येतात ताजेर विचार जातलो. म्हणून हें सगळें म्हाका पयलीं समजून घेवपा खातीर ह्या सायटीचेर आमी आयिल्ले आसात, सायट आयडेंटिफाय करपा खातीर. आतां हातून भितर जे लोक हातून भितर ऑलरेडी आसात, आमी म्हणटात लिगल इलिगल एनक्रोचर्स आसतले किंवा एक थोडे थोडे मार्जिनल ज्या लोकांनी ह्या जमनीचो युटिलायझेशन केल्लें आसा तांकां सरकारा कडेन बरे रितीन उलोवन तांकां रिहॅबिलिटेट खंय करपाक मेळटा. आमी जशें धरणा खातीर खंय खंय जागे दिल्ले त्या प्रमाणान तांची इक्वलंट बेस्ट ऑफ द लँड तांकां अवेलेबल करून दिवपाचें. जे सायडीचे जागे आसात आमकां खंय घेवपाक मेळटात, कितें जाता तांचे कडेन उलोवणी लोकांक आनी आजूबाजूचे कुडचड्यावेले लोक आसतले, काकोडा कुडचडे म्युनिसिपालिटी एरिया आसा, हांचे सगळ्यां कडेन मागपाक जाय की आमी एक पॉझिटीव एप्रोच घेवन ह्या बरे प्रोजेक्टा खातीर आमी मुखार येवया. जे कोणाक कितें प्रॉब्लम जाल्ले आसात, जातले अशें लोकांक दिसता तांचे कडेन आमी बरे तरेन उलोवन तांचे एमिकेबल सेटलमेंट आमी हाडटले, कन्विन्स करतले कित्या खातीर प्रोजेक्ट जाय. तुमकां कितें लॉस जाता ताची भरपाई कॉम्पेन्सेशन ताका खंय मेळपाक जाय, तुमकां रिहॅबिलिटेट खंय करपाक जाय. वास्तवीक हांगा एकय कोणाकयचें घर डिमॉलिशनाक वचना किंवा कोणाचें प्लांटेशनय तशें खराब जायना. पूण तरी आसतना जर कोणाक कितें कसलेंय लॉस आसा जर जाय, वी वील एश्युअर देम की हाचे परस बरी फॅसिलिटीज तुमकां ह्या हातूंतल्यान प्रोजेक्ट घडटा आसतनाच मेळटल्यो, इतकें आश्वासन हांव दितां. सगळ्या लोकां कडेन परत एक फावटी ह्या IIT प्रोजेक्टा खातीर आमकां सपोर्ट करचो, सगळ्यांनीच येवचें, पार्टिसिपेट जावचें आनी हो प्रोजेक्ट आमकां बरो प्रोजेक्ट, एक ग्रीन प्रोजेक्ट, एक एज्युकेशनल प्रोजेक्ट हांगा घडोवपा खातीर मदत करची वचपाक जाय. म्हणजे म्हजी एक विनंती आसा, अपील आसा सगळे सांगेकारांक की हो एक बरो ग्रीन प्रोजेक्ट, हो एक एज्युकेशनल प्रोजेक्ट, ज्या प्रोजेक्टा भितर आमकां सांगेचें भवितव्य घडोवपाचें आसा. आनीक IIT म्हणलें जाल्यार सगळ्या लोकां खातीर एकच म्हाजी मागणी आसा की IIT हो प्रोजेक्ट हो खंय तरी म्हणजे पोल्युशन करपी जावं बाकीचें अशें कांयच ना. आमकां एक सांग्यार एनवायरमेंटूच असो करपाक जाय ज्या जाग्यार सच प्रोजेक्ट्स इन फ्युचर ऑल्सो पीपल वील प्रिफर अँड कम अँड स्टे हियर. IIT म्हणले नंतर एक सायंटिस्ट आसतले, बरे वेल एज्युकेटेड पीपल आसतले, ते जेन्ना हांगा स्टे करतले त्या वेळार तांची केंद्रीय स्कुलां आसतलीं किंवा बाकीचे खंयचेय प्रोजेक्ट्स अकॅडमी आसतले, फुटबॉल अकॅडमी म्हणा, क्रिकेट अकॅडमी म्हणा, ग्रावंड म्हणा, आमकां कितपत तातूंत भितर हें करपाक मेळटा, ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसतल्यो.
सो लोकांच्या मनान कितें आसा की खुबशे लोक भायले येतले रावतले लोक भायले आयल्यार पसून ह्या लोकां कडेन म्हणजे जे बिजनस आसा हांगा बरी बाजारपेठ जावपाक जाय आमकां हांगचे लोकल्स आसात ते खातीर खंय कोणी डेली एक 25-50 लोक जेन्ना एअरपोर्टा वयल्यान येतात ते आमचेच टॅक्सी ड्रायव्हर आसतले आमचेच टॅक्सी ओनर आसतले जे तांकां पिकअप करतात ड्रॉप करतात हांगा जे शॉप्स जातले मॉल्स जातले ते आमचेच भुरगे आसतले किंवा आमचेच लोक हांगा बिजनस एक्टिविटीज करतले हे सगळें कन्स्ट्रक्शन जेन्ना करपाक लागता ह्या सगळ्या वायड एरिये भितर वीच वील गो ऑन फॉर अनदर 5 years हे सगळे कोण चिरे घालपी किंवा कस घालपी किंवा रेंव घालपी कोण मेटल घालपी कोण गवणे आसतले हे सगळे कार्य करता आसतना हेच लोक इनवॉल्व तातूंत भितर जातले ह्या सगळ्याच रितींनी म्हणजे जे लोकल सब कॉन्ट्रॅक्टर जे आसतले हे सगळ्यांक जेन्ना जॉब मेळटा आनी हांगा बरे क्लास हाय स्टँडर्ड लोक हांगा येवन रावतले आनी तांचे मार्फत ही बाजारपेठय फुलतली प्रत्येकाचे आस्पाव आसतलो बाकीचे जे गजाली आसात IIT खातीर लागपी जो ह्युमन पावर आसा ह्युमन रिसोर्स आसा जो सादारण ते आमचे भितर अवेलेबल आसा आतां जे कितें आसा टॅक्निकली व्हेरी हाय एज्युकेटेड आसा ते एखादे वेळ आयच्या क्षणान आमचे भितर ना पूण एक क्लॅरिकल जॉब आसा एक आमचे बाकीचे हें आसा गार्डनींग आसा बाकीचे आमकां खंयचे ऑफिसर्स आसात हांकां सगळ्यांक आमी एकोमोडेट करपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी आमी तांचे कडच्यान ते तशें घेतले कमिटमेंट घेतले आनी ताजे वयल्यान वचपाक जाय माय होल आयडिया इज अ गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट इट इज अ गव्हर्मेंट लँड देर इज नो डिलींग इन दॅट सेईंग दॅट कोणाक तरी कोणाक फावोर जातलो कोण तरी ताजेर तातूंत भितर मलई करतलो हातूंत भितर ना त्या खातीर आमी प्लेनली जी सरकारी जमीन आसा तीच घेवपाची केल्ली आसा प्रायवेट लँड आमकां सरकाराक परवडची ना